Merry Christmas to each and everyone. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, kushal borit Natalan. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, kushechi fuल्यात फुलां. Ako संसार जाला कुशाल, केरीत नेकेत उदेलां. नातालांच्या दिसा सगल्यांक जाय तशें जाता, हांवूय पळय नाचोंक आशेलां. गोंयांत नातालांचे दीस सुरू जाल्यात. थंडी सुरू जाली म्हणटकीच चाहूल लागता ती म्हळ्यार नातलां आनी नव्या वर्साची. नातलां खातीर सध्या गोंयच्या रस्त्यांच्या सरभोंवतणी नेकेत्रां, रंगीबेरंगी लायटी, घराघरांनी गोठे, नातलां खातीर लागपी गोड पदार्थांची तयारी, इगर्जींनी लायटींची सजावट, अशा तरेचे हे चित्र पुराय गोंयांत नातलांच्या दिसांनी पळोवपाक मेळटा. नाताल म्हळ्यार येशू क्रिस्ताच्या जन्माचो सुवाळो. नातालाचो सण क्रिस्तांव भाव व्हडा उमेदीन आनी खुशालकायेन मनयतात. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान पळोवयात गोंयांत साजरो जावपी नाताल आनी नातालाची कांय खिणी चित्रां. आमी आतां सांताक्रूजच्यान तालिगांव वयता थंय बानार म्हणटा त्या जाग्याचेर. हांगासर साकवा वयल्यान थेट नजर पडटा ती म्हटल्यार ह्या तयार केल्ल्या गोठ्याचेर. सद्या नातलाचे दीस आसा आनी नातलाच्या दिसांनी सगळे कडेन गोठे करप तयार चालू आसा. हरशीं गोठे जे आसा ते आमकां सार्वजनीक थळांचेर पळोवपाक मेळटात किंवा घरांनी केल्ले पळोवपाक मेळटा. मात्र ह्या गोठ्याची एक खाशेलपण किंवा हे एक गोठ्याचें लक्ष वेधून व्हरता तें म्हटल्यार हे उदकाच्या धडेक केल्लो गोठो आसा. तेंच्यांनी एक आगळी वेगळी कल्पना येवजून हो गोठो तेंच्यांनी हांगा ह्या सुवातेचेर कसो तयार केलो आनी तेंची जी कितें भावना आसा ती ह्या कलाकारां कडल्यान आमी आतां जाणून घेवया. आमच्या बरोबर आसा बानावयली म्हणजे सांताक्रूजाची पंच लुइजा फर्नांडीस सुद्दां आयिल्ली आसा. तांच्यांनी त्या कलाकारांक नागरिकांक तेंको दिलेलो आसा हो गोठो तयार करपा खातीर. सगळ्यांची मतां जाणून घेवया. सो हे फावटी हे आमचे सगळे भुरगे बांदवाडे आयले, एकवटान येयल्या. हिंगा एक आमचो एक हारो सांको म्हणून धाकटो ब्रीज आहा, थिंगा एक गोठो करुया म्हणून तेजे दोडेर. आनी तेणी जायती मेहनत, एक 20 दीस जाले ते आपल्याची मेहनत करून ही हो जागो नितळ करून. मेन आमचें इंटेंशन कितें आहा हितून ह्या भुरग्यांचें एकवट सगल्यांचो. सगळे एकवटान येता ते भाव कहे आनी हे पळय हें सगळें रेडी करता. तांकां हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक मेन आमकां गोंयांत जावो तो एकवट, युनिटी सगल्यांची. हें तेंचे मनान धरून ते पळय हे तयार करता सगळीं. आनी हांव सगळे लागीं मागता तेंचे मेहनतीक तेणी एक धाकटीशी नदर मारची आनी तेणी एक सगळें कितें केलां तें मातशें बरे भाशेन पळोवंक येवपाक हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. आनी हो गोठो हांगासर आतां जो तयार जाता हाका शेंडो म्हणटा आमी. हांगा खारा सांखोय आसा, त्या खारा सांखोय म्हणटा केन्ना हांव दिलां. आनी हो शेंडो म्हणटा. हांगासर आमी गरयताले, नुस्तें मारताले, कांटाळ्यो घालताले. तांचे मोतीन येयलें, तांच्या मनान जालें एक विचार आयलो आमी हांगासर गोठो कित्याक करचें ना. सगळ्या गोंयांत, आख्ख्या गोंयांत सार्वजनीक हो क्रीब ते घडोवन हाडटा आनी त्या उद्देशी गांवचो व्हड्याचो एकवट वाडटा. म्हाका दिसता ह्या गोठ्या वरवीं आमच्याय बांदवाड्यान असो एकचार घडोवन येतलो आनी आमचो एकवट अदीक मजबूत जावंक पावतलो. 3 वर्सां चिंतलेलें, 3 वर्सां चिंतलेले. 3 वर्सां करता पण हे पाणी सक्सीड जालो आनी आमी तो केलो.
आमी आतां फकत लायटी घातल्या थिंगा लायटी आतां स्टार्ट केल्या आनी क्रिसमस ट्री डेकोरेट करपाक कोत्ता 25th एज एन क्रिसमस डे जेजूचो बर्थडे न्हू सो मागीर एज इज बॉर्न वी पुट द जीजस इन द ट्री पयलीं आतां सगळो गोठो करपाक सगळीं भुरगीं येतालीं आतां मातशें 15 दीस पयलीं हय 15 दीस पयलींच भुरगीं येतालीं सगळे मातयेचे सगळे मावंटन्स करपाक आनी वॉटरफॉल मागीर नाचणें घालताले ते किल्लोवपाक ग्रास करपाक आतां कोण दिसांनी जाल्यार भुरगीं ना हो सगळो प्रोसेस खबर आहा तुका गोठो कसो करपाचो तो जर धाकटें आसतना केला आमी मातशें मातशें आतां आमचो धाकटो एक गोठो करता आमी मातशें देंवून घेवन आं गोठो व्हडलो गोठो तुमगेर व्हडलो करता वाडी वाडी दुर्गावाडी ते दुर्गावाडी पळय घरांक तिंगेर एक वयतालो मग आनी हांगा लागीं येताली आनी हांगा बसताले आनी म्हणजे हे कर म्हणजे तुमकां वच आशिल्लोच तसो सापाय आशिल्लोच तसो म्हणजे तिका उमेद येयला हांवें म्हाज्या भुरग्यां मागीर 3-4 वर्सां केली We wish everybody a very Merry Christmas and a Happy New Year. ही पळय आतां म्हाजी क्रिसमसाची तयारी चालू आहा स्वीट्स करपाची हांवें काल राती सावन चालू केलां काल राती हांवें म्हाज्या बिबिकाचो बॅटर आनी कोरमोलां बोलिना पिनाट आनी एंजल विंग्स राती तयार केल्या 4 पासून म्हाज्या भुरग्यांनी म्हाका हेल्प केलें हे क्रिसमसाचे स्वीट्स आमकां सारके इम्पॉर्टंट स्पेशली ती आमी क्रिसमसाकूच कोत्ता आनी इतली टायर्ड आसोनूय ती आमकां एक उमेद आमी आतां नेबरांक आमच्या हिंदू भाव भयणांक आमी ते दिता तोंड गोड करून आमचो मोग वाडोवपाक सो पळय हें आतां म्हाजी तयारी चालू आहा बिबिंका करपाची आनी तोहें हें सगळें आमकां इम्पॉर्टंट स्वीट्स तोहें न्ही पळय हें सगळें क्रिसमसाचें स्वीट्स कोरमोलां दोदोल एंजल विंग्स दोस बोलिना क्रिसमस स्वीट्स जुजुबीस ही पिनाट आनी नेवऱ्यो केल्या आतां आयज आमचो लास्ट डे हे सगळें तयारी करपाचो आनी एक उरलां म्हाजें भात तें आनीक मातशें टायमान कोत्तेलें हांव आनी मागीर सांज जाली म्हणटच आमची मिसाक वचपाची तयारी सांजे आमचो 12 सावन क्रिसमस स्टार्ट सो सगळ्या लोकांक हांव इन एडवान्स मेरी क्रिसमस म्हणटा मेरी क्रिसमस एंड हॅपी एंड प्रॉस्परस न्यू इयर थँक्यू very festive time for the family to come together. How much time it took to prepare this? It takes about 2 days. 2 days. Oh. But these houses and all these are prepared and kept. Yeah. We Okay. use them every year, this side.
आयज आमी सांगचे म्हटल्यार नातालाची रात आमचे 12 उपरांत सुरवात जातली. हे आमी आमचे कपेलाचे सगळे वांगडी आमचे कपेलाचे आमी सगळ्यात कपेल म्हणून मानतात आनी हे आमचे सगळे मेंबराचे भुरगे मेंबर सगळे हांगासर येवन हे क्रिसमस ट्री हो डियर्स हो गोठो करपाक आमकां सगळ्यांनी हातपाल घालून सपोर्ट केला. तेच भाशेन
आयच्या दिसा पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्या घरान वयता थिंगासर तुमकां दाखयतना लायट घालता सगळे आमचे उमेदीन करता पळय तें दिश्टी पडटा. आमचे अशेंच इतले क्रिस्तांवांचीच अशी न्हू आमच्या घरा समोर फुडें आमचे घर आसा पळय हिंदूचें घर ताच्या भुरग्यांनी आमचे पळय गिफ्ट रॅप केल्या सगळे त्या भुरग्यांनी करून दिले आमकां. हें आमचें खाशेलपण दाखयता गोंयकारांचें. आमकां कसलो भेदभाव ना. आमची नातालांची परब म्हटल्यार एक आमच्या हिंदू भावाची दिवाळी जाता तेच भाशेन आमचे आयचे क्रिसमस 12 उपरांत आमी आमच्या नातालांक सुरवात दितले. तेच भाशेन सगल्या आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक खुशाल बरेन नातालांची परब हांव We are super excited on the eve of Christmas Day आणि सांगल्यार म्हणल्यार आमचं सगळे प्रिपरेशन जे आसा जे आमी घरांनी पयले आमी डेकोरेशन जे करता आनी आमी स्वीट्स करता नेवऱ्यो दोदोल दोश ते सगळे आमी करून नाजाल्यार भायर इकते घेवन आमी घरान सगळे आमच्या नेबरांक दिता. आनी ऑल्सो सेईंग दॅट आमचे यूथ जे आहा गोंयान ते यूथ क्रीप करता आनी क्रिसमस ट्री आतां आमी जे सोसायटीन रावता आमची क्रिसमस ट्री आनी एक व्हडलो धाकटो गोठो केला पूण एक व्हडलो क्रिसमस ट्री आहा हिंगा. सो ते एक्साइटमेंट एंड सेलिब्रेशन विच इज फूल ऑफ कलर फूल ऑफ लायट्स ते आय थिंक सो वी एज ऑल कॅथलिक्स आर व्हेरी हॅपी एंड वी लॉंग फॉर क्रिसमस बिकॉज ह्या दिसा इवाचेर आमचो जेजू आमी लायक वी सेलिब्रेट हीज बर्थडे आनी गेटिंग द होल कम्युनिटी टुगेदर इज सो गुड बिकॉज वाड्यांनी जे 11:30 जे 11:30 मिडनायट मासिक आमी वयता इट स्टार्ट्स ऑफ विथ कॅरल सिंगींग फॉलोड बाय द रिच्युअल्स ऑफ लायक चर्च सर्वीस देन आमी सगळे मेळून सेलिब्रेट करतात. आमी चर्चान चाय दिता आनी केक दिता सगळ्यांक विश करपाक हॅपी हॅपी बर्थडे टू जीसस. दीस इज समथींग दॅट गेट्स अ कम्युनिटी टुगेदर and आमी गोंयकार जावन आमी क्रिसमस वी वेट फॉर क्रिसमस बिकॉज इट्स अ सेलिब्रेशन and Christmas is all about joy, it's all about peace, it's all about happiness, bringing everyone together. And I think so wishing all my brothers, sisters, my friends, family, everyone around in Goa and outside Goa, wishing you all a very Merry Christmas.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, kushal bhorit Natalan. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, kushechi foliat fula. Ako sonsar zala kushal kerit neket udelam. Natalanच्या दिसा सगल्यांक जाय तशें जाता हांवूय पळय नाचोंक आशेलां.